हाय फ्रेंड्स and welcome to Guest House Bite It. आयज आमी आसात वेर्णान. वेर्णा म्हटलं की सगळ्यात पयली तकलेन येता ते एंटीक म्हारदोळ. पण हे एंटीक म्हारदोळ कित्या खातीर स्पेशल आहे हे म्हाका मात्र अपूर्ण खबर ना. गोवन सी फूड. सो म्हाका दिसता हांगा चड टाइम न काडटा भितर वचून टेस्ट करून पळया. तुजी आवडटीच गजाल हा. चल या. अविनाश, आमी बसल्या जेवणाक आमच्या बरोबर आसा प्रदीप शेट जे हे हॉटेल चलयता आनी तांची मिसेस. सो म्हाका दिसता जेवणाक आनी चड मजा येतली. बरोबर. आतां हे डांगर बी म्हणटा ते चडशे खंयच्या हॉटेलांनी मेळत ना न्ही. खंयच्या म्हणजे खंयच्याच हॉटेलांनी मेळना. हे लुप्त जे जावपाक पावल्ले आसा ते आमी परत आमच्या हॉटेलान घेतलेले आसा. आनी आमच्या हॉटेलान जे काही आयटम आसा ते जगाच्या खंयच्याच हॉटेलार मेळचे ना अशी आमची क्लेम आसा. म्हाका दिसता हो एक तुमचो आनीक युनीक असो पदार्थ सोलांतली सुंगटां. सो अविनाश अशे खूब युनीकशे हांगासर आयटम्स आसा आनी आय थिंक नाव वी शूड टेस्ट. सुरू करूया. तू टेस्ट करून पळय. पण म्हाका एक प्रश्न पडटा की ह्यो लुप्त जाल्ल्यो ज्यो तुमच्यो डिशीज आसा त्यो तुमकां अशी आयडिया कित्याक आयली की त्यो बाबा लोकांक दिवच्यो अश्यो म्हणून? कशें आसा, हांव मातसो एक वेगळे तरेचो जे आसा म्हणजे थिंकींग जे आसा तो देश दोळ्या समोर नदरेन घेवन आनी कांय गजाली ज्यो आमच्यो आदी काळा पासून मेळटल्यो ताका खूब शास्त्रोक्त अर्थ आसा. आनी ह्यो खंयच्या एका अर्थ आसा पण आमकां काही अर्थ खबर नासता. प्रत्येक गजाल करता आसतना आमकां कोणूय जाणटेले आमकां कितें सांगता की ह्या पद्दतीन हें करप, त्या पद्दतीन आमकां आमी तेंच्यान सांगला पण ताचो अर्थ आमी बरेच फावटी समजून घेवप. हांव ज्या गांवांत रावता तो गांव म्हाजो दुर्बाट नुस्तेकाराचो गांव. त्या जाग्यार नुस्तें ताजें मेळटालें आनी आमकां त्या पासून आज पर्यंत ताजेंच नुस्तें खावपाचें. आनी त्या नुस्तें खूब मेळ्ळ्या नंतर तेजे प्रकार जे जास्त आसा ते आमकां खबर आसले. बरोबर. आनी तेच प्रकार हांवें हाडला. ही जी डिश तयार करता तुमच्या म्हणजे हांगा जी रेसिपी तयार करणारे जे कोण आसतले ते गोवनूच आसात का भायले कोण? एकदम गोवन. आतां तुमी जे फाटीं पळयतले डिश कशी केल्या तेतून तुमकां ती बायल मनीस आसा ती शिरोड्या गांवांत रावपी बायल मनीस आसा आनी जेणे करून ती खूब गांवठी लोकां बरोबर रावपी आसा. अशीच बायलां आमचे कडेन भितर काम करता. हे जे आमचे कडेन जे डिशीज आसा हे डीश आसा ते टोटली गांवठारे वाठारांचेर आसतले सगळें टोटली. आपण तू आता खाऊन पळयता तुका खबरूच आसतली कशी टेस्ट आसा आनी कितें ते. म्हणजे इट्स अ व्हेरी गुड एपिटायझर असो. आंबटसाण आसा मातशें तिखटसाण आसा. पूण तुका हे इतले टेस्टी असलेले तुका आतां अशें दिसना की ती रेसिपी आमी पळोवची वचोन भितर अशें दिसना? डेफिनेटली हांव शिकून घेतलें. प्रदीप शेट सरान म्हाका ऑलरेडी परमिशनूय दिला की तांच्या किचनान हांव वचूंक शकता. म्हणजे आमी ती रेसिपी लोकांकूय दाखोवंक शकता. म्हाका दिसता आतां अशी पाळी आयला की आमच्या परस लोक चड वाट पळयता की आमकां केन्ना केन्ना. बरोबर. आनी ते दाखोवपा खातीर आमी आसा हांगा. म्हाका खाता ते पळोवन डेफिनेटली तुमकांय रूच आयले आसतली आनी म्हाज्या पेक्षा तुमी चड वाट पळयता आसतली की ही डीश कशी तयार जाल्ली. पळोवपा खातीर आमच्या बरोबर आसात सुमित्रा नाईक. नमस्कार. नमस्कार. तुम्ही जी आतां डिश केल्ली अपर्णान ती टेस्ट करून पळयली ताका खरीच आवडली, लोकांकूय आवडली आसतलीच ती. पूण ही कशी तयार केली हें आमकां दाखयात आता. ताज्या खातीर कितें लागतलें तें पयलीं पळोवया. पयलीं तिसरी लागता. तिसरी लागली म्हणजे हो कांदो पयलो फ्राय करचो पडटा. मागीर तितून उसळ घालची पडटा, मागीर मिरची घालची पडटा. अच्छा. मागीर आलें घालचें. आलें. ओली कोथमीर घालची पडटा थोडी. आनी ती मागीर गरम करची पडटा, भाजची पडटा. ओके. वाटपाची. वाटून पेस्ट करपाची आनी मागीर ती तयार करून जाली म्हणून मागीर एक तवो दवरपाचो. ते बारीक गुळी करपाचे, रव्यान ते मिक्स करपाचे मागीर ते फ्राय करपाचे. ओके. आनी मीठूय लागतलें आमकां, हळद आनी परत तेल. चड मसाले लागना हेका अशें मसालो चडसो अविनाश म्हाका दिसता हरवो मसालो घेतला. हरवोच मसालो. सुरू करूया.
हे आता पयलीं तुमी तेल घाला न्ही. हें पयलीं तेल घातलें मागीर ताका हो कांदो घालपाचो. हो कांदो घालपाचो आनी हो मातसो तेलान भाजपाचो. मातसो कमी फ्राय करपाचो. गोल्डन ब्रावन जाय मेरेन भाजून घेवपाचो न्ही. अरे कितली वर्सां जाली हे करता तुमी? म्हाका 10 वर्सां. 10 वर्सां. ही अंदाजे कितली घेतल्या सोय तुमी? बारीक एक वळ्याची घेतली. हां बरें. धाकटी वळी आसा एक वळ्याची सोय घेतली. आनी तितून घालपाची. एक अंदाजान घालपाच्यो एक 4-5 मिरसांगो. हय म्हणजे कोणाक कशें तिखट जाय कशें कितें तें. तशें घालपाचें. मागीर हें आलें घालपाचें. आलें तुमी बारीक चिरून घेतलेलें आसा न्ही. इल्लीशी ओली कोथमीर घालपाची. हो मसालो तुमी करून दवरून मागीर वापरूं शकता असो फ्रिजान बी स्टोर करून. दवरून वापरपाचो. आतां हो केलो न्हू निवपा जाय न्हू गरम आसता. हय. आतां हो गरम जालें न्हू मागीर आतां हळपाचो. आं. तेल घालपाचें. आतां तुका जाय तितली तितली वयता पळय न्हू घालपाचें. ओके. ह्यो आतां तुमी तिसऱ्यो सुटी करून धुवन बी घेतिल्ल्यो आसा. ताका मीठ बी काय लावूं ना तितून डायरेक्ट. निवळ करून दवरल्या त्यो आतां तितून घालपाचें. तशी जिती आसता ताका उदक सुट्टा न्हू मागीर तें पातळ. अच्छा. हे आतां तुमी फक्त तेलानूच तांकां भाजून घेता न्हू. तेजें तेल उदक सुट्टा न्हू आं हां तें हां. आनी हें म्हणल्यार ताका करपाचें. आनी ताका कांदो घालपाचो. आतां तुमी बारीक चिरून घेतला कांदो. आतां तुमी वाटलेलो मसालो घालता न्हू. हो आतां वाटलेलो ते कागारा दुसरी पळय फ्राय केल्ली पळय न्हू हय. तितून आतां हो वाटलेलो मसालो घातला आनी हो आतां परतून घेवपाचो. गरम केला. तेन्ना तें भाजून येवपा जाय न्हू म्हाका. आतां चड गरम केलें जाल्यार तें कळपाना हय. मातसो गरम पडला तिका. हें आतां गरम केला परत. आतां हो काडून परत तितून घालपाचो. सो हातून आमी आतां तो वाटलेलो मसालो घातला प्लस ज्यो आमी तिसऱ्यो तेलान मातश्यो फ्राय करून घेतिल्ल्यो ते सगळें मिक्स करून आमचें मिश्रण आतां तयार जाता. आतां फुडें कितें? तयार केलें न्हू हें तेल आतां परत हां. सो तुमी हे डीप फ्राय करना तव्याचेरूच शॅलो फ्राय करून घेता. बारीक गुळी करपाची. हां. यात अशें गुळी करपाचें. तुमी ते रव्यानूच मिक्स करून ताची गुळी कशी करता? हांगासर एक लक्षान येता की काकीन हातून बायंडिंगा खातीर कांयच घातिल्लें ना. ती रव्यानूच मिक्स करून शी इज गेटींग इट बायंडेड लायक आनी मागीर फ्रायिंगाक घाल्या. हे चड म्हाका दिसता शिजोवपाची आतां परत गरज ना न्हू. आमी ते ऑलरेडी शिजोवन घेतलेले आसा. हे तिसऱ्याचे डांगर इज रेडी. तुमच्या तोंडाक परत एक फावट रूच सुटली आसतली.
None of Avinash's business, so because he doesn't like to eat all these things, right? ना अपर्णा म्हणटा ते खरें आसा, पण दुसरी गजाल अशी आहा की अपर्णाक ती टेस्ट भरपूर आवडली खरी, पूण एक मजा कितें दिसली म्हाका की अपर्णाक जी गोष्ट आवडटा ती ते एक मन लावन ती शिकून घेता. सो तुम्ही शिकून घेयात आणि हाजो एक रिकॅप पळयात. तिसऱ्याचे डांगर करपाक तुमकां लागतले साफ केल्ल्यो तिसऱ्यो, सोय, ओल्यो मिरसांगो, कांदो, आलें, ओली कोथमीर, तेल, हळदीचो पिठो आनी मीठ. एका कायलीन तेल गरम करून कांदो भाजून घेवपाचो. ताचेर सोय, ओल्यो मिरसांगो, आलें आनी ओली कोथमीर घालून भाजून घेवपाचे. तातूंत हळदीचो पिठो आनी मीठ घालून वांटून घेवपाचे. दुसऱ्या सायडीक तेल गरम करून तिसऱ्यो तळून घेवपाच्यो. तातूंत बारीक चिरलेलो कांदो आनी हरव्यो मिरसांगो घालपाच्यो. ह्या तळिल्ल्या तिसऱ्यांनी वाटलेलो मसालो घालून ताचे ल्हान गुळे करून घेवपाचे. ते गुळे रवो लावन तव्यार शॅलो फ्राय करून घेवपाचे. तिसऱ्याचे डांगर तयार. अपर्णा तुका ओदोळटे दुसरी डिश खंयची आवडलेली गो ती? सोलांतली सुंगटां. हांवें पयलीं केन्नाच खायिल्ली ना ती. म्हाका ती इतली आवडली की इवन आय वॉन्ट टू लर्न दॅट वन. ओके, सुमित्रा काकी आसा हांगा, ती दाखयतलीच आमकां ही डिश कशी आसा ती. ताका लागून कितें जाय पडटलें आमकां? पयलो लागता सुंगटां. सुंगटाचे मागीर उदक लागता. उदक लागून मिरची लागता. मागीर हें भिंडाच्या सोलांचें अगळ, तें अगळ लागता. मागीर मीठ लागता. मागीर तेल मातशें आनी कोथमीर आनी मागीर कोथमीर लागता. सामकें अशें इजी इन्ग्रेडियंट्स आसा. ओके, सुरू करूया. अपर्णा सोलांची सुंगटां तयार कशी करतात तें पळयता. ताका आमी डिस्टर्ब करुया नाका, ताका संतपणान तें काम करून दी. मागीर तो बरें तळसून पडटा. उदक शिजपालें न्ही. ही तुमचीच डिश काय तुमकां कोणें शिकयल्लें बी? आमी केला. एक आयटम केल्यार कसो वाडटलो असो आमी चिंतला आनी आमचो तो आमी आयटम आमचे सगळ्यांनी तो तयार केला. आनी आमी मागीर तो गिरायकाक दिला. आमच्या त्या गिरायकाक पसंद पडलें. आतां आमकां गिरायक तें तें हें घातलें जाय न्हू. आनी ताका हांव अगळ घालता. एक कोणी एक 2 चमचे सुमार ताका अगळ उडयता. ताजो टेस्ट येता. म्हाका दिसता तातूंत बरो टेस्टूय येता आनी बरो एक असो कलरूय येता. कलरूय येता. अगळ पळय आसता न्हू तें मिठाचें आसता. हय, तें आतां ताका मीठ मातशें मातशें. मागीर ती हार घातली. हातूंत जर आमी डायरेक्ट सोलां घातली जाल्यार सोलां घातल्यार जाता ना न्हू. ते उदकार थोडीं सोलां सुकी आसता. हय थोडीं सोलां तुका अगळ आसता. हय. ते अगळ आसता ती सोलां अशी जावन येता. अच्छा, बरें. आनी अगळ वापरली म्हणटकीर तुका टेंशन आनी ना. सो आमची ही सोलाची सुंगटां तयार आसा. परत एक अविनाश अशी झटपट डिश. म्हणजे घरा जर तुमच्या कोण आयले मुंबयच्यान पुण्याच्यान आनी खंयचले गोंयचे टिपिकल जर तांकां कितें दिवंक जाय, सोलांतली सुंगटां आनी तिसऱ्याचे डांगर, दे विल बी व्हेरी हॅपी. तूं जशें अपर्णा आतां ज्यो दोनी डिशी शिकून घेतल्या न्ही तश्योच तुमी शिकून घेयात. हेजो रिकॅप पळयात. सोलांतली सुंगटां करपा खातीर तुमकां लागतले सुंगटां, ओल्यो मिरसांगो, ओली कोथमीर, मीठ, तेल आनी सोलाचें आगळ. एका कायलीन सुंगटां आनी उदक घालून शिजोवन घेवपाची. तातूंत हरव्यो मिरसांगो घालपाच्यो. ताच्या उपरांत तातूंत सोलाचो आगळ, ओली कोथमीर आनी मीठ घालपाचें. शेवटाक इल्लेशें तेल घालून सर्व करपाचें. सोलांतली सुंगटां तयार.